हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगळीं भुरगीं सोमसारख्या रोगतामासाची देखून जेजून त्याच रोगतामासांत वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो आपल्या मोरणा उदेशीं ताणें नास केलो आनी मोरणाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणांत जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आदीन करूंक ना, पूण अब्रामाचे संस्थीक ह्या पासत पोरचेच्या पातखांचे बोगसणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाळ आनी विस्वासी याज्ञीक जावं सोगटांत ताणें आपल्या भाव भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपद्र्या वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात, फर्जा मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात, ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता धुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कोबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली, तीच ही. जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरतना जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको शिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. शिमावांची सासू जोरान अंथरुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातच दीस धारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक
आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सोरशी हाडली. ताच्या दारार नगरभर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सा भासांच्या खूब बोळेकारांक ताणें बोरीं केली. जायते देंवचारूय काडले, तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.